इल्लेशें गोड चड खाल्लें रोकडेंच म्हणटात डायबिटीज जातली वा डायबिटीज वाडटली। रक्तांतली साकर नियंत्रित दवरपाक खावचें हें फळ। नमस्कार, हांव उषा जरावकर, भांगरभूंयच्या विशेष कार्यावळीन येवकार। गिमांत मेळपी फळां मदीं जाम हें फळ डायबिटीज दुयेंत्यांनी मुजरत खावचें असो सल्लो आहार तज्ञ सुषमा PS हांणी दिला। गिमाच्या दिसांनी आंबे, काळिंग, लिची ह्या फळांचो आमी उमेदीन आस्वाद घेतात, पण तुमी केन्ना कडक उदकाचो तशेंच सोबीत तांबडे आनी धवो जाम खाल्ला? हे फळ फकत गरमे दिसांनी गरजेपुरतें पळोवपाक मेळटा। तांबडो आनी धवो रंग तशेंच गोड रूच आशिल्ल्या ह्या फळांत व्हड प्रमाणांत फायबर, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम आनी क जीवनसत्व उपलब्ध आसता। ताका लागून जाम फळाचे गरमेच्या दिसांत गरजेपुरतें सेवन करचें। ह्या फळांत उदक चड आशिल्ल्यान तान बागोवपाचो उंचेलो पर्याय आसा। ह्या फळांत उदकाचो परिणाम चड आशिल्ल्यान कुडीचें हायड्रेशन जावचें न्ही हे खातीर आदार करता आनी ताका लागून कुडीचें सुकेपण उणें जाता। तशेंच डिहायड्रेशन आनी नरमसाण पयस करपाक आदार करता। हे फळ कुडींत पोशक तत्वां दिवपाचे प्रक्रियेत आदार करता। ताका लागून पचनक्रिया वाडटा आनी पौष्टिक आहार घेवप वजन नियंत्रणा संबंधी प्रभावी थारता, अशें आहार तज्ञ सुषमा हांणी सांगलें। जाम ह्या फळांत एंटी हायपर ग्लायसेमिक नांवाचो गुणधर्म आसता। तो रक्तांतली साकर नियंत्रीत दवरपाक मजत करता। जामात ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी प्रमाणात आसता, ताका लागून रक्तांत साकर पचोवन घेवपाचें प्रमाण कमी करता। रक्तांतलो ग्लुकोज अचकीत वाडपाक आडायता। डायबिटीज आशिल्ल्या दुयेंत्यांक हें फळ फायदेशीर थारता। आहार तज्ञाच्या म्हणण्या प्रमाण डायबिटीज दुयेंत्यांनी हें फळ आपल्या आहारात आस्पावून घेवचें। इतलेंच न्हय, हें फळ रोग प्रतिकार शक्तीचे सकारात्मक परिणाम करता। जामात क जीवनसत्वा सयत उपलब्ध आशिल्ल्या हेर जीवनसत्वाचो उंचेल्या प्रमाणात लागू कूड धव्या पेशींची लेगीत बरे तरेन निर्मिती करता। जाम कसो खावचो? जाम ह्या फळापासून सर्वसाधारणपणान लोणचें, जेली आनी सिरप तयार करतात। ह्या फळाचेर थोडें मीठ मारून मातशें हरवे लेगीत खावं येता। हे फळ पुराय पिकले उपरांत ताचो वापर ताजें खावपा सावन सॅलड मेरेन जाता। जाम हे फळ चीज, काकडी, कोथमीर सारक्या जिन्सां वांगडा खूब बरें लागता अशें आहार तज्ञ सांगतात। अशा आनीकय खबरां खातीर फेसबूक, इंस्टा, X फॉलो करपाक विसरूं नाकात। भेट दियात भांगरभूंय वेबसायट www.bhangarabhui.com।